नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सकाळी संवसारीक सागरी वेपार परिशदेच्या 3ऱ्या आवृत्तीच्या आभासीच्या माध्यमांतल्यान केलें उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृतकाल विजन 2047 केलें अनावरण. 23,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचें केलें लोकार्पण आनी बसयलो बुन्यादी फातर. स्पेशल मॅरेज ॲक्टान बदल करप हें काम जावन आसा संसदेचें, तातूंत न्यायालय करचो ना हस्तक्षेप. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान दिलो निर्णय. आज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें भेटयले राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. नामनेची ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रेहमान हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कारान केले भोवमानीत. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज दाबोळी विमानतळाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यांक दिलो येवकार. फातोड्डा मैदानाचेर जातलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सर्तीचें उक्तावण. खेळा मंत्री गोविंद गावडे. आनी इस्रायल आनी हमास हांचे मदल्या झुजाची वाडत आसा तीव्रता. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन फाल्यां दितले इस्रायलाक भेट. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सकाळी सागरी वेपार परिशदेच्या 3ऱ्या आवृत्तीच्या आभासी माध्यमांतल्यान उक्तावण केलें. मुंबयत MMRDA मैदानाचेर 19 ऑक्टोबर मेरेन ही परिशद चलतली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृतकाल विजन 2047 अनावरण केलें. खेरीज तांणी 23,000 कोटी रुपया परस चड रकमेच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या परिशदेक देश विदेशांतले प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की फुडल्या 25 वर्सांत भारताक विकसीत करपाचो यत्न चल्ला. देशाक दरेक क्षेत्रांत क्रांतिकारी परिवर्तन घडत आसा. मॅरिटायम वाठार घटमूट करपा खातीर सेगीत यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं. हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है. बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें की पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी हो मंत्र आपणावन बंदराची उदरगत करपाचें थारायलां. खेरीज लॉजिस्टीक वाठार कार्यक्षम करपाचे यत्न चल्ल्यात. और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है. लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है. इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है. जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्तीचेर चड भर दिला. भारत संवसारांतल्या 5 जहाज बांदपी राष्ट्रांपैकी एक राष्ट्र तयार करपाचे यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है. हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है. अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है. हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड. समलैंगिक लग्ना संबंधात आज एक महत्वाचो निर्णय दितना सर्वोच्च न्यायालयान स्पेशल मॅरेज ॲक्टान बदल करप हें संसदेचें काम जावन आसा आनी तातूंत न्यायालय हस्तक्षेप करचो ना अशें सांगलें.
5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ल्या आदेशाप्रमाण समलैंगिकता हो गुन्यांव नासून भारतांत शेकड्यांनी वर्सां सावन अशे संबंध अस्तित्वांत आसा अशें स्पश्ट केलें. तशेंच राज्य आनी केंद्र सरकाराक समलैंगिकते लोकां भितर जागरूकता हाडपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णया सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनाचे अध्यक्ष आदेश अग्रवाल हांणी खोस उक्तायली. I welcome the decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court. आज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनान राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या 69व्या आवृत्तीची पुरस्कार वितरण कार्यावळ आयोजित जाली. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ल्यो. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं पुरस्कार जैतिवंतांक भोवमान भेटोवपाची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत नामनेच्यो चित्रपट अभिनेत्री वहिदा रहमान हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कारान भोवमानीत केलें. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय माहिती आणि वितरण सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी ओंकाराचें उलोवप केलें. 2021 वर्सा खातीरचे हे पुरस्कार 31 फीचर आणि 24 नॉन फीचर श्रेणींत वांटून दिल्यात. ह्या वेळार कार्यावळीत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कश्मीर फायल्स आणि RRR ह्या चित्रपटांची खासा तुस्त केली. तशेंच वहिदा रहमान हांकां मेळिल्ल्या भोवमाना खातीर तांकां परबी भेटयली. भारतांत निर्माण जाल्ल्या खुबशा चित्रपटांनी प्रेक्षकांचेर अमीट छाप सोडल्यात अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है. वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ. इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है. यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है. अपनी फिल्मों के जरिए आप सब भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से वंचित परिचय कराते हैं. सिनेमा हमारे समाज के दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है. आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है. आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है. फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है. ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम. हे कार्यावळीत केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपल्या उलोवपांत चित्रपटाचो आशय बरो आसल्यार खंयचोय चित्रपट प्रादेशीक उरनासतना राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार त्या चित्रपटाक फावो ती नामना आयच्या काळात निश्चितूच मेळटात अशें मत उक्तायलें. तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है. इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी वोकल अबाउट द लोकल, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज किया. हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले. जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज इस्रोच्या गगनयान मोहिमे संदर्भात घेतिल्ल्या समीक्षा बसकेची यजमानकी केली. या मोहिमेची पुराय माहिती दिवपी आणि सविस्तर ह्या मोहिमेची आखणी समजावपी एक व्यापक नियाळ ह्या वेळार इस्रोचे संचालक एस सोमनाथ हांणी सादर केलो. ह्या वेळार इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 मेरेन लॉन्च करपा विशीं तशेंच मनशाक 2040 मेरेन चंद्राचेर धाडपा विशीं भासाभास जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रोच्या वैज्ञानिकांक आंतरग्रहीय मिशनाचेर काम करपाचें आवाहन केलें. हातूंत व्हीनस ऑर्बिटर मिशन तशेंच मंगळ लँडराचो आस्पाव आसा. 21 ऑक्टोबराक गगनयानाचे TVD-1 टेस्ट फ्लायट जातली. गगनयान मोहिमे अंतर्गत 3 अंतरवीरांक लो अर्थ ऑर्बिटान लॉन्च करून परत हाडपाचें ध्येय आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानचो विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत मुई नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती मुंग हिंदियान सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. only on DD National. ಮರಾಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಛೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮದನ್ ಕೆ স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা প্রেমনি বীরন হন পাথন হন चिठ्ठी याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोए हिरवांग चमक दे हिन्नाडिन मण्णिल विളയിക്കോ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర కన్నకి స్మృతి ఈ రాజనీతి इसमें गाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो. जनतेन इग्नायटिंग कलेक्टिव्ह गुडनस हें पुस्तक मुजरत वाचचें असो उलो घर मंत्री अमित शाह आनी म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मारला. समाज माध्यमाचेर पोस्ट करून घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की इग्नायटिंग कलेक्टिव्ह गुडनस मन की बात @ 100 हें पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या वाटचालीचें दर्शन घडयता. हें पुस्तक तरणाट्यांनी वाचपा सारकें आसा. मन की बात कार्यावळीचे 100 वांटे प्रसारीत जाल्यात. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्त फक्त 8 दिसांनी जावपाची आसा. ह्या सर्ती खातीर कांपाल पणजे मैदानाचेर नेटान काम सुरू जाला. खेळा मंत्री गोविंद गावडे बाल गणेशाक नाल्ल ओपून सर्ती यशस्वी जावच्यो अशें मागलें. उपरांत तांणी दाबोळी विमानतळाचेर ह्या सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यांक येवकार दिलो. तांणी खबराकारां कडेन उलयतना पणजेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानाचेर 19 ऑक्टोबर सावन खेळ सुरू जातलो अशें सांगलें. फातोड्डा मैदानाचेर उक्तावण सुवाळो जातलो. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आसतले. खेळा सर्त सोंपो मेरेन पणजेंत रस्त्याची सुरू आशिल्लीं कामां बंद दवरतले अशी माहिती गावडे हांणी दिली. पार्टिसिपेट करपा खातीर फर्स्ट टीम आज उत्तराखंडाची आज गोंयांत पाविल्ले आसात आनी अशा समयाचेर आमचें कर्तव्य जावन आसा अतिथी देवो भव. फक्त VIPचें आमचें अशे तरेचें स्वागत न करता आसतना प्रत्येक एथलीट्स प्रत्येक टेक्निकल ऑफिशियल्स हो आमच्या खातीर एक सोयरो जावन आसा
आणि हेजेच भान धरून हेजीत कर्तव्याची जाण धरून आज खास म्हजे बरोबर ह्या भागातले आमदार श्रीमान दाजीबाब साळकर हे सुद्धा अलॉंग विथ अवर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे ऑफिशियल्स त्याच प्रमाणे आमचे लायसन्स ऑफिसर्स तांकां रिसीव करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. तुम्ही पळयतात की दीस इज द फर्स्ट टीम ऑफ द बॅडमिंटन ऑफ उत्तराखंड. आज अशे तरेचे 156 एथलीट्स फ्रॉम ऑल द स्टेशन्स फ्रॉम द मोपा एअरपोर्ट त्याच प्रमाणे आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट, माडगांव रेल्वे स्टेशन, करमली रेल्वे स्टेशन आणि 2 ऑफ द एथलीट्स विल बी कमिंग ऑन देअर ओन व्हेकल इन द स्टेट ऑफ गोवा. So almost 156 athletes will be arriving till at around 9 p.m. उस्कावच्या MRF ह्या टायर उत्पादन करपी कंपनीन आपल्या राखीव निधींतल्यान एक शववाहिनी तशेंच एक वातानुकूलित शवपेटी फोंड्या नगरपालिकेक प्रदान केली. ह्या कार्यावळीत शेतकी मंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष रितेश नायक, नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष दिया कोळवाळकर, MRF कंपनीचे जनरल मॅनेजर गौतम राज आणि फोंडे नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी शुभम नायक आणि हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक हांणी MRF कंपनीचे फोंड्या नगरपालिकेक शववाहिनी आनी शवपेटी दिल्ले खातीर उपकार उक्तायले. आज आमकां म्युनिसिपालिटीक जे कमी आशिल्लें आनी आमकां हें आशिल्लें हें आशिल्लें कितें म्हणटा मोरगाची आमकां जाय आशिल्लें हांगा आनी आमकां फोंडेकारांक किंवा फोंडेचे तालुके लोकां पासून हेचो बेनिफीट जातलो, कोणाकय बेनिफीट जातलो. ते मग आमकां आयज आमकां MRFान आमकां दिल्लें आसा तेजे मॅनेजर हांगा आसा तेणें आमकां दिलें हें आनी त्याच बरोबर तेणें आमकां हे अर्समेंट दिलें आनी खरी आमी तेंचे आभारी आसा की ते अशेंच दिवचे इन फ्युचर म्हणजे आमकां कितें आसा पळय दिवचे. आनी तेजें एक हें आसा तो म्हणटालो आतांच म्हाका की ज्यो हे आसा न्हू पोतयो काडपाची मशीन कितें बॅग वेंडिंग मशीन तेवूय आमी ते कडेन मागला. सो आतां केन्ना दितलो पळोवया आमकां. तशें तेणें आमकां खुबशी MRF बदल केला. आमची कॉलेजीकय तेणें आमकां मिनी बस दिल्ली आसा. अशेंच MRFाचें कितें आसा पयले फावटी आमकां मेळटा ह्या फुडें मेळपाचें. आनी परत जे आसा आमचे कॉन्सिलर रुपक देसाय आनी तांकां सांगून दिवन आमी आमचे तेडे गेलो आनी ते आमकां सगळें मेळ्ळें आसा. फुडें आमकां दिसता की जे आसा की हे लोकांच्या बेनिफिटाचे आमी तेंचे आभारी आसा. धन्यवाद. काँग्रेस पक्षान मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर आपलो मॅनिफेस्टो म्हळ्यार जाहीरनामो प्रसिद्ध केला. ह्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांक कर्ज माफी तशेंच इंदिरा किसान ज्योती सारख्या येवजण्यांचो आस्पाव आसा. काँग्रेसची फुडारी कमल नाथ हांणी ह्या संबंधात पत्रकार परिशद घेवन चड म्हायती दिली. मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान हो. हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे. संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे. राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर सुमार 1 म्हयनो उरला. हे फाटभुंयेर राजस्थानात वेंचणूक प्रचारा सयत राजकीय घडामोडी सुरू जाल्यात. आज महाराणा प्रताप हांचे वंशज आशिल्ले विश्वराज सिंह मेहार तशेंच राजस्थानाच्या राजकी मळार सक्रीय आशिल्ले भवानी सिंह कालवी हांणी भाजपांत प्रवेश केलो. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी तांकां औपचारीकरित्या पक्षांत येवकार दिलो. राजस्थानात 25 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भारत देशाक विकसीत देश करपाच्या ध्येयांत राजस्थान खूब म्हत्वाचें थारतलें. ताका लागून राजस्थानात भाजपाचे सरकार येवप हें आमचे खातीर म्हत्वाचें आसा अशें ह्या वेळार उलयतना अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें. 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे. उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है. मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज हैं. ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है. तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है. इस्रायल आणि हमास हांच्या भितरल्या झुजाची तीव्रता दिसान दीस वाडत आसून अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन फाल्यां इस्रायलाच्या भेटेर वतले. इस्रायलान झूज बंदीक न्हयकार दिला.
ह्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर युरोपीय संघान आज एक आपत्कालीन शिखर सभा आपयल्ली. ह्या झुजाक लागून युरोपांत तणाव वाडून व्हडा प्रमाणात निर्वासित ह्या देशांत येवपाक लागल्यात. ह्या विशीं भासाभास करपा खातीर युरोपीय देशाचे फुडारी मुखार आयल्यात. युरोपीय महासंघ आनी अमेरिका हमासाक आतंकवादी संघटना मानतात. ते खातीर ह्या देशांची सुरक्षीतता वाडल्या. गजांत मरण आयिल्ल्या लोकांची संख्या 4,000 वयर पावल्या जाल्यार सुमार गाजांतले 10 लाख लोक स्थलांतरीत जाल्यात. President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानचो विसव. चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. सध्या नवरात्री निमतान गोंयांतल्या साबार देवळांनी मखर उत्सव चालू आसात. हो मखर उत्सव 9 दीस चलता. वरगांव दिवचलच्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात हो मकर उत्सव भाविक 9 दीस व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष तुषार टोपले हांणी ह्या मखर उत्सवा संबंधात चड म्हायती दिली. पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास लाभलेल्या या बिचोली तालुक्यातल्या वरगांव पिळगांव या ठिकाणी श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात शारदीय नवरात्रोत्सवाक मोठ्या उत्साहान प्रारंभ झालेलो आसा आणि घटस्थापनेपासून 9वी पर्यंत अशा 9 दीस दररोज सकाळी जगदंबा चामुंडेश्वरी देवीक महाअभिषेक महापूजा जाता. त्यानंतर सप्तशतीचे पाठ वाचन जे जाता आणि सांजे 7 सुमार पुराण वाचन असता. त्यानंतर 7:30 सुमार मुंबईतले कीर्तनकार हबप सुहासवा सरपोतदार यांचे कीर्तनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी जाता. त्यानंतर घुमटाच्या तालाचेर जगदंबा चामुंडेश्वरीचो मकरोत्सव जो आमच्या उत्तर गोव्यातलो असो प्रसिद्ध असो मकरोत्सव आसा तो या ठिकाणी संपन्न जाता. आणि या संपूर्ण शारदीय नवरात्रोत्सवाक सगळे महाजन, ग्रामस्थ, कुळावी, उपासक, भक्त मंडळी मोठ्या संख्येन या उत्सवाक सहभागी जातात. आणि सगळ्यांनी या शारदीय नवरात्रोत्सवाक तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित रावचे अशें सगळ्यांक देवस्थान समितीतर्फे एक तुमकां कळकळीची विनंती आसा. आणि या संपूर्ण 9 दिसांच्या या कीर्तन सेवेक किंवा तुम्ही या मकरोत्सवाक मोठ्या संख्येने येवचे. त्यानंतर मंगळारा 24 तारखेर विजयादशमीच्या दिसा सकाळी धार्मिक विधी जातल्यो आणि सांजे 4 सुमार जगदंबा चामुंडेश्वरीची जी पालखी जातली. त्या ठिकाणी सीमा उल्लंघन झाल्यानंतर पालखी पुन्हा मंदिरात येतली आणि आरती झाल्यानंतर या संत शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता जातली. तेव्हा सगळ्या भक्तजनांनी या सगळ्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे सगळ्यांची विनंती.
ICC संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत आज धर्मशाळा हांगा दक्षिण आफ्रिका आनी नेदरलँड मजगतीं खेळ चालू आसा. दक्षिण आफ्रिकेन कुरूबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो, पूण पावसाक लागून खेळाक कळाव जाल्ल्यान हो खेळ 43 षटकाचो केला. आतां हातान आयिल्ल्या खबरे प्रमाण नेदरलँडान 37 षटकांत 7 गडे वगडावन 173 धांवड्यो केल्यात. काल लखनौ हांगासर जाल्ल्या खेळांत ऑस्ट्रेलियान श्रीलंकेचेर 5 गडे राखून जैत जोडलें. श्रीलंकेची 210 धांवड्याची मोख ऑस्ट्रेलियान 5 गडे वगडावन फक्त 35 षटकांनी आनी 2 चेंडूत पुराय केले. ऑस्ट्रेलियाचो फलंदाज जॉश इंग्लिश हाणें 58 जाल्यार मिशेल मार्शल हाणें 52 धांवड्यो काडल्यो. ह्या जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाच्या पराभवाची मालिका खंडीत जावन तांकां 2 गूण मेळ्ळ्यात. आतां 20 ऑक्टोबराक तांचो सामनो पाकिस्ताना वांगडा जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सकाळी संवसारीक सागरी वेपार परिशदेच्या 3ऱ्या आवृत्तीच्या आभासी माध्यमांतल्यान केलें उक्तावण. प्रधानमंत्र्यांनी अमृतकाल विजन 2047 केलें अनावरण. 23,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचें केलें लोकार्पण. स्पेशल मॅरेज एक्टान बदल करप हें काम जावन आसा संसदेचें, तातूंत न्यायालय करचो ना हस्तक्षेप, सांगलें सर्वोच्च न्यायालयान खंडपीठान. दिलो निर्णय समलैंगीक लग्ना संबंदात. आज नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें भेटयले राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. नामनेची ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रेहमान हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कारान केले सन्मानीत. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज दाबोळी विमानतळाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यांक दिलो येवकार. फातोड्डा मैदानाचेर जातलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सर्तीचें उक्तावण. खेळा मंत्री गोविंद गावडे. आनी इस्रायल आनी हमास हांचे मदल्या झुजाची वाडत आसा तीव्रता. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन फाल्यां दितले इस्रायलाक भेट. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.